जिवाणे चाबल्या उपरांत मनीस रोकडो मरना, वीक ल्हवू ल्हवू चडटा, खुर्शें 2 फावट चाबता, घडये खुर्शें आसुये, सर्पमित्रांक दुबाव, प्रश्नचिन्नां तश्शी. येणावळ खात्याकडे आशिल्ली रिझर्व्ह फॉरेस्ट जमीन राना खात्याकडे दिवची सुप्रीम कोर्टाचे राज्याक निर्देश. चौकशी करूंक तालुक्यांनी एसआयटीची स्थापना. आरजीपीच्या फाटले सीईसी बसकेंत 80% वांगड्यांनी पक्ष बंद करपाचो दिल्लो सल्लो. फाटलीं 3 वर्सां एजीएम जाल्ली ना. आरजीपीचे फाउंडर मेंबर्स मिडिया मुखार. चोडोन माडेल घराक उजो. 55 वर्सांचे सपना वळवयकाराक मरण. 2 भुरगीं गंभीर जखमी, तांचेर जीएमसीत उपचार सुरू. बेळगांव सावन 4,600 कोटींचे इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम. उक्ताडार शिवम असोसिएट्स एजन्सीन केल्या कोट्यांनी रुपयांची अफरातफर म्हूण आरोप. गोंयकारांच्यो ठेवी एकल्या घटक. कलम 39A खाला तिसवाडीतली 4,39,558 स्क्वेअर मीटर जमीन नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून जाहीर करपाचो टीसीपीचो प्रस्ताव येला. कालापूरची जमीन. भांगराच्या फेक कांकणांचेर सुमार 7,35,000चे लोन घेवपी बायलेक अटक. 16 फेक कांकणां दिवन घेतलें रीण. मूळ मध्य प्रदेशांतली. नीट परीक्षा पेपर फुटी प्रकरण 9वी अटक. पुण्यातल्या एका टीचराक केली अटक. ताची एनटीए तज्ञ म्हणून केल्ली अपॉइंटमेंट. ट्रम्पा उपरांत पुतीन फुडल्या सप्तकांत वतलो बिजिंगाक. अध्यक्ष जिनपिंगाची घेतलो भेट. अणू कराराचेर आनी युक्रेन युद्धाचेर चर्चा जावपाची शक्यताय. पाकिस्तानात पेट्रोल डिझेल 5 रुपयांनी देंवलें. पेट्रोल 409.78 आणि हाय स्पीड डिझेल 409.58. भारतांत पेट्रोल डिझेल 3 रुपयांनी वाडलें.